नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सांगेरुज येतली IIT मंत्री सुभाष फळदेसायाच्या स्टेटमेंटा उपरांत थळावे शेतकार फुर्योज। जीव गेल्यार उपकारता प्रकल्पाक दिवचो ना जमीन, शेतकारांची भूमिका। मुख्तार बदानी खून प्रकरणात दुबावितांक आनीक 7 दिसांची पुलीस बंदखण। मडगांव पुलिशेन बिरेस्तारा हजर केल्ले कोर्टान। फोटो नाका शब्द पाळ, सिद्धी नायकाच्या पालकांचे मुख्यमंत्र्याक आवाहन। फाटल्या 24 वरांत 89 नव्या कोरोना केशींची नोंद। एकल्याक आयले मरण। एक्टिव्ह केशीचो आंकडो पावलो 697चेर। रंगीत एंटरप्राइजेस घोटाळ्यांतल्यान मुख्य दुबावितांक 14 दिसांची न्यायालयीन कादय। JMFC कोर्टाचो निवाडो। आनी अंडरग्राउंड केबलिंग वरवीं पर्येच्या लायटीचो प्रश्न करचो सुटावो। थळावी आमदार देवया राणीची विधानसभेत मागणी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। सांग्या वयल्या IIT प्रकल्पाक लागून गोंयचें राजकारण वातावरण बरेंच तापलां। एके वटेन सरकार म्हणटा कितेंय जालें तरी हो प्रकल्प आमी सांग्यारूच हाडटले, जाल्यार दुसरे वटेन आमी मेले जाल्यार लेगीत आमच्या पुर्वजांची जमीन कशेंच दिवचे नात अशें म्हणून शेतकारांनी खर विरोध केलो। हो वाद नेमको आसा तरी कितें? कित्याक करतात शेतकार ह्या प्रकल्पाक विरोध? प्रकल्प खातीर लागपी ह्या जमनीचो मालकी हक्क नेमको कोणाचो? ह्या विशींचो गोमंतक टीव्हीचो हो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। सांग्यात येवपी IIT प्रकल्पाक लागून विरोधक आणि समर्थक एकामेकांच्या सामकार उबे रावपाक लागल्यात। सांगेच्या ह्याच जमनीचेर सरकार IIT प्रकल्प उबारपाचो आसा। सरकाराच्या मता प्रमाण ह्या जमनीचो मालक सरकार, मात आमी आमच्या पुर्वजांची ही जमीन साबार वर्सां सावन कसत आयल्यात। कितलेंय जालें तरी आमी ह्या जमनीचेर हो प्रकल्प उबारपाक दिवचे नात अशें म्हणून शेतकार ह्या प्रकल्पाचो विरोध करतात। अपोज करता म्हळ्यार कितें आमकां हांगा साम तेंको लागूंक शेतां आमकां म्हाजी पंची नांवार आसा पूण आमकां 4-5 जाण भावां बी आमकां एक मिटरभर आनी ह्या शेतां सोडून आनी जमीन ना म्हणटरीच आमची तोंडांतली काडून तूं त्या भायल्या लोकांक दिनाका। आमगेलें हें शेत हें आतां तुका दिसपडटा तें हें आमी शेत आहलें पयलीं तें आमी त्रास करून रात दीस आमचें घाम आवरून हें आमी भाट केलां। हे पपाय आसा, हे माड आसाय आनी हे भुरग्यां भाशेन ते रक्ता उदक काडून उबर घालता आमी केश कोन आयटी दितली? आमी 40-50 वर्सां 80 वर्सां जालीं आमच्या आज्यान आमकां ही जमीन दवरली आहा शेतांक आनी IIT हांगा जाली जाल्यार दळून काम करपाची गरज ना। नाल्यार तुमी कितें करा, हे बंद करा। कितें वन महोत्सव हे तो कार्ड करून जाय, वन महोत्सव म्हणटा बंद करा तुम्ही। भाटकाराची आमी 114 फार्माचेर ओनर आनी टेनंट म्हणून आमची लागलेली आसा। आमी टेनंटाचे एक्टा प्रमाणे आमी झगडटा आनी हें जालें जाल्यार आमी टेनंट एक्टा प्रमाणे आमकां तितून भाटकारांतलो टेनंटाक हक्क आसा। सांगेचो आमदार आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय कितलोय विरोध जालो जाल्यार लेगीत हो प्रकल्प आपूण सांग्यारूच हाडटलो अशा हट्टाक पेटला आणि हाका लागूनच विरोधाचो हो उजो चड खर जाला। सुभाषान ह्या उज्यात तेल ओतिल्ल्यान थळावे लोक चडूच तिडकल्यात। जी जमीन शेतकऱ्यांची न्हयच ती हे शेतकार आपली कशें म्हणपाक शकतात? हांगच्या लोकांक काय पर्यावरणवादी संघटनांचे वांगडी IIT आड भडकयतात असो आरोप मंत्री सुभाष फळदेसायान केला। सुभाष फळदेसायाच्या ह्या भुमिकेचे समर्थन करीत सांगेच्याच कांय लोकांनी IITक आमचो पुराय तेंको आशिल्ल्याचे स्पश्ट केला। सांगेकारांचो विरोध ना,
जे कोणी NGOज म्हणून स्वताक म्हणटात आनी लोककल्याणा खातीर धांवतात त्या लोकांचे म्हणजे लोकांक फितोवन नाकासतना गदवळ मारपाचो हें करतात. कारण IIT खातीर आमी पयलीं 1,500 लोक जमले, सगळ्यांक बरी संदी दिली. IIT खातीर सरकारच्या जमनी भितर सादारण ते 7.5 लाख जमनी भितर हो प्रकल्प उबारपा पडटा. ज्या प्रकल्पां भितर झाडां मारपा पडचे ना, डोंगर कापपा पडचे ना किंवा कोणाचें शेत ना असो उजाड असो परिसर आसा. तातूंत भितर सरकार आपल्या जमनी भितर हो प्रकल्प घालता. कोणाचो कांय प्रश्न येवपाचोच ना. सांग्यावेले सगळे लोक जे आसात ते IIT खातीर फॉर आसात आनी कसलोय प्रसंग आयले जर जायत 1000, 2000, 4000 लोक IITच्या प्रकल्पाच्या स्थानाचेर येतले इन फेवर ऑफ IIT. पूण हो प्रकल्प IITचो सांग्यार जातलो. आयज आमचे कडेन रोजगार ना, आमचे भुरगीं भरपूर बेकार आसा. IIT सारकी जी कॉलेज आयली जाल्यार आमच्या भुरग्यांक भरपूर नोकरी मेळटल्यो. हांगा मार्केटाक वाव मेळटलो, ट्युरिस्ट येतले, पेरंट्स येतले, तातूंतल्यान भरपूर रोजगार आनी हें निर्माण जातलें आनी सांगेचे कंप्लीट चेंजीस जातले. हें अत्यंत शिक्षणाची ही अत्यंत गरजेची आसा. मंत्र्याच्या ह्या आरोपांक थळाव्यांच्या वतीन प्रकल्पाविरोधात देविल्ल्या पर्यावरणवादी संघटनांनी जाप दिल्या. पयले म्हळ्यार ह्या जमनीचेर सरकाराचो मालकी हक्क आसा हें विधान साप्प चुकीचें अशें ह्यो संघटना म्हणटात. ह्यो जमन्यो ह्या लोकांच्यो पिढ्या पिढी तांच्योच आशिल्ल्यो. पूण कितें जालां, लिबरेशन जातकीर हाजेर सरकाराचें नांव आयलां. 9 लाख स्क्वेअर मिटराचेर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचें नांव लागलां. सो सरकाराचें पयलें कर्तव्य जाता की लोकांची जमन्यो तांकां दिवप. कशें आसा की एक इतलो व्हडलो इनजस्टीस, अन्याय जो लोकांचेर जो पयलींच्यान चालू आसा तो सरकाराचें पयली ड्युटी जाता की तो पयलीं सॉर्ट आवट करचो आनी लोकांची जमन्यो तांकां दिवच्यो. पूण सरकार कितें करूंक सोदता, हो जो अन्याय आसा ताजो फायदो घेवन लोकांक भायर मारून तांची जमनी हडप करूंक सोदता. गोंयांत जावपी ह्या IIT प्रकल्पाक हाचे आदीं सांगे, काणकोण आनी सत्तरींतल्या लोकांनी लेगीत विरोध केल्लो. आतां वट्ट 26 वर्सां उपरांत सुभाष फळदेसायाक मंत्रीपद मेळिल्ल्यान IIT प्रकल्प सांग्यार हाडपाचो तांणी निश्चय केला. अशें जर जायत जाल्यार ताचें पुराय श्रेय फळदेसाय हांकांच मेळटलें. मात ते आदीं ह्या प्रकल्पा आड आशिल्लो विरोध मोडपा खातीर तांकां खूब कश्ट घेवचे पडटले हें तितलेंच खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मडगावच्या मुक्तार बदानी खून प्रकरणात मडगावच्या JMFC कोर्टान दुबावितांक 7 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. मडगाव पुलिशेन बिरेस्तारा 5 दुबावितांक कोर्टान हजर केल्ले. जुलयाच्या 28 तारखेर फुडली सुनावणी जातली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्ल्या प्रमाण सिद्धीच्या खून प्रकरणाचो तपास निष्पक्ष पातळीपणान करचो सिद्धीच्या पालकांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता लागीं मागणी केल्या. ह्या खून प्रकरणात चालू आशिल्ल्या तपासाक अजून मेरेन गती मेळूंक नाशिल्ल्यान सिद्धीच्या पालकांनी खंत उक्तायल्या. सिद्धीच्या प्रकरणात 1 वर्स पुराय जायत आयलें तरी ह्या प्रकरणाचो तपास फावो तसो जालो ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या विशयाचेर विधानसभा अधिवेशनात प्रश्न मांडला तो ताणें खरो करून दाखोवचो अशें सिद्धी नायकाच्या पालकांनी सांगलें. असेंब्लीन जे उलयला त्यांनी खरें करून दाखोवंक जाय. उलयलेच म्हणून जायना, ते खरें करून दाखोवंक जाय. नाजाल्यार आमी फटिंगिरी म्हणटा म्हाजो असो कितें आहा, उलयले, CC कॅमेरा मेळ्ळे, हे मेळ्ळे, ते मेळ्ळे, ते खरें करून दाखोवंक जाय तर खरें. कित्याक आख्ख्या गोंयच्या लोकांक लोक रावला की तेन्ना हे मेळचें जालें. आतां 5 म्हयने जाले तेंचे कडेन दिल्या पळय, तेंच्यांनी ती केस तेंच्यांनी जी फायल आहा पळय ती डायरेक्ट आरमारीन काडून उडयल्या. तेचें इन्व्हिटेशन तर केलां आनी तेंच्यांनी आमकां न्याय कितें केला तें दाखोवचें. तें पयलींचेच आहा जाल्यार तेंच्यांनी कांयच करूंक ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक तो राजीव देसाई म्हणटा तुज्या कशाच्या प्रमाणे सांग म्हणटा की चेडवाचें कितें जालां पळय तें कशें जालां. मागीर ताका हांवें सांगलें चेडवाक कोणी तरी हो पॅक करून दवरून ताका मारून उडयता म्हणून. कित्याक सांग,
त्याच्या आंगार हे सुसायड केल्यार त्याच्या आंगार कपडे आसना त्याचे बेस्ट इतले वयर आहा आनी मेन म्हटल्यार तितून कारणीभूत आहा सगळ्यान मेन कारणीभूत आहा ती प्रगती पी आसा. दिसान दीस कोरोनाचे प्रमाण वाडटा. ब्रेस्तारा 89 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या, जाल्यार 116 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात. ब्रेस्तारा एका कोरोना दुयेंत्याक मरण आयलें. सक्रिय दुयेंत्यांचो आंकडो 697 पावलो. पावसाच्या दिसांनी पर्य मतदारसंघात 4 दीस लायट नासता. देखून पर्य मतदारसंघातल्या लायटीचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान लक्ष घालचें अशी मागणी थळावी आमदार देवया राणीन केल्या. लायटीचो प्रश्न कायमस्वरुपी सुटावो करपा खातीर आपल्या मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंग करपाची मागणी तिणी केल्या. स्पेशली पर्या मतदारसंघ खूबच इश्यू आसा इलेक्ट्रिसिटीचे. सो इट इज हाय टायम आमचे जे अंडरग्राउंड केबलिंग आसा ते आमचे रुरल एरियान हाडपाचे. कित्याक म्हाका दिसता रुरल एरियान सिटीच्याकय जास्त गरज आसा अंडरग्राउंड केबलांची. कित्याक झाडां बी आसता पडटा. सो दॅट इज प्रायोरिटी आसा. तुम्ही अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर डिमांड बीन करतले आतां. रंगीत एंटरप्राइजेसच्या घोटाळ्यांतलो मुख्य दुबावीत जयसुमार गोहिलाल 14 दिसांच्या न्यायालयान कादय फरमायल्या. गोंयांतल्या सुमार 2,500 गुंतवणूकदारांक 9.33 कोटी रुपयांची फटवणूक करपी रंगीता एंटरप्राइजेस घोटाळ्यांत अर्थीक गुन्यांव खात्याच्या पुलिसांनी बुधवारा स्विजाल फर्नांडीस, लिंबाशी लामणी आनी मोहित माधवी ह्या 3 कर्मचाऱ्यांक अटक केल्या. ह्या 3 दुबावितांची चवकशी करपा खातीर 8 दीस पुलिसांच्या ताब्यात दवरपाचे असो आदेश न्यायाधीश इर्शाद आघान दिलो. दोग जाण एक्युजडां एपियर जातात. एक्युज्ड स्विजल फेर्नांडीस आनी लिंबाजी हांकां आज कोर्टान आमकां प्रोड्यूस केले. काल सांजचे तांकां अरेस्ट केल्ले आनी आज तांकां कोर्टान आमकां प्रोड्यूस करून 28 तारीख पसून ह्या म्हयन्याचे 28 तारीख पसून 8 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला. कुमार गोहिल गुजरात आशिल्लो. वी वेर द वन टू डिस्क्लोज द प्लेस ऑफ हायड आउट ऑफ मिस्टर गोहिल. वी वेर द वन टू गो accompany the police along with the PI, the IO and get Mr. Gohil down to Goa. इतलें सगळें करून आनी कंटिन्यूइंग विथ सो मेनी थिंग्स आमी विक्टीम म्हूण आमी सांगले. हांव अशें म्हणना आमी विक्टीम काय ना तें आमी ठरोवपी न्ही, इन्वेस्टिगेशना ठरवू. पूण द वर्स्ट थिंग इज डिस्पायट ऑफ सो मच ऑफ फॉलोअप, सो मच ऑफ हेल्प, अल्टिमेटली काल सांजचे आमकां अरेस्ट जाता. दिस इज अ व्हेरी सॅड स्टेट ऑफ अफेअर्स. कितली कोट्यांचे फ्रॉड? 9.5 कोट्याचे अफरादकर आसा. लोकांक खूब त्रास जाला हांव मानता. पूण आमी आमचेय बी तातूंत कितले पयशे गेल्या आनी अशें कितें आसता की ह्यो मॅटर्स दीज आर डॉक्युमेंटेड बेस्ड मॅटर्स. दीस इज नॉट समथींग दॅट यू नीड टू टेक समबडी इन कस्टडी एंड गेट समथींग आउट ऑफ इट. दीज आर ऑन पेपर्स. बाबा तुजे बँक अकाउंटाक कितले पयशे आयल्या, ताजे बँक अकाउंटाक कितले पयशे आयल्या, किंवा खंय विड्रॉवल कितें जालें. दीज आर ऑल पेपर वर्क्स. सो आनी दॅट इज वाय स्पेशल इकॉनॉमीक सेल घेवन थंय गेल्ली मॅटर ती. तरी पसून सडनली यू सी अरेस्ट. नाव द कोर्ट वील टेक इट्स ओन कोर्स. आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान 16B कायद्या खाला जमीन रुपांतर करून 500 प्लॉट विकिल्ल्याचो आरोप काँग्रेस आमदार एल्टन डिकॉस्टान केलो. बाबू आनी ताचे वांगडी ह्या जमीन घोटाळ्यांत घुसपिल्ल्याचे एल्टनाचे म्हणणे. कांय प्लॉटांचेर घरां काडून लोक भितर रावतात अशें एल्टनाचे म्हणणे. हो प्रस्न आपण विधानसभेत मांडला. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन हाचेर कारवाय करपाचें उतर आपल्याक दिल्ल्याचें ताणें सांगलें. आनी तें बंद दवरलें. सो आतां कितें जालां ऑल ऑफ अ सडन जेन्ना आमगेलो पयलीं डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आशिल्लो बाबू कवळेकर तेणें अंडर 16B ते प्लॉट्स ऑलरेडी कन्वर्ट करून ऑलमोस्ट 500 प्लॉट्स केले. बाबून केले. Babu and his whatever partners or crony partners, but I don't want to say anything. But and I said the person, there are some few councillors from Kepe municipality are involved. Plus, anek tegelo partner
आमगे येलो फातोरबाती वाटेर ते सायडीचो सो हे प्लॉट्स कॅन ऑलमोस्ट म्हाका दिसता मोर दॅन 300 प्लॉट तरी इकले आनी इट इज आमगे थिंगाचे केपें म्हाका दिसता नॉट इवन 5% मनीस आसतले ऑल फ्रॉम आवटसायडर्स पण ते कोण आनी जरा आनी एक प्लॉट हांवें केला थोडे घर काडले आनी एक घरां ऑलमोस्ट मोर दॅन 10-12 जाण लोक रावता सो द होल एरिया वील टोपोग्राफी वील चेंज. सभापती आशिल्ल्या कारणान आपल्याक विधानसभा अधिवेशनात काणकोण वाठारांतले प्रश्न मांडपाक मेळना. ताका लागून मुख्यमंत्र्या सयत सगळ्या मंत्र्यां वांगडा काणकोणच्या उदरगती खातीर खाशेली बसका घेतलो आनी चर्चा करतलो अशें सभापती रमेश तवडकारान सांगलें. आपल्या कडेन सत्ता आसा ताचो आपूण पुरायपणान वापर करतलो अशें तांणी सांगलें. काळामध्ये सगळे ऑफिसर आणि मिनिस्टर सगळे थोडेसे फ्री असतात तांचे विषय नासत म्हणजे त्या वेळाचो योग्य तरेन ते एक नियोजन प्लॅन करून फायदो घेवपाक जाय अशें म्हणटा. एज अ स्पिकर असल्या कारणान हांव म्हजे विशय आसले आनीकाचे मांडपाक शकना विधानसभेक. त्यामुळे त्या जरी हांव ते मांडपाक शकना जाल्यार म्हाका आशिल्लो पावर म्हाका आशिल्लो अधिकार आसा ताचो एक ह्या विधानसभे सेशनात बऱ्यापैकी उपयोग करून घेवपा खातीर म्हणजे सगळ्या मिनिस्टरांच्यो म्हणजे सगळ्या डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे आसा. आजय मिटींग आसा परत फाल्यांय मिटींग म्हणजे सगळ्या CM धरून सगळ्या मिनिस्टरांच्या आमी मिटींग लावन घेतल्या आनी तो काणकोण मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट त्या विशयाचेर. नुस्त्याच्या निर्यातीचेर सरकाराचे कसलेच नियंत्रण ना असो आरोप फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. सुमार 90% नुस्त्याची निर्यात नावाशेवा मुंबयच्यान जाता अशी म्हायती विजयान ह्या वेळार दिली. गोंयच्या MPT बंदरा वयल्यान फकत कोळशाची आयात आनी निर्यात जाता असो थोमणोय विजयान ह्या वेळार मारलो. स्पीकर सर, इश्यू आहा फिश एक्सपोर्टाचो. मंत्र्यान सांगला ते भशेन फिश एक्सपोर्टाचेर सरकाराचो कंट्रोल कांयच ना. फिगर विचारल्या तेन्ना तो सांगता MPTंतल्यान एक्सपोर्ट जाला. तुजो फिगर असो दिसता की 21-22 अरावंड 1,500 कोटीचो एक्सपोर्ट जाला. आतां हो 1,500 कोटीचो एक्सपोर्ट खंयच्यान जाला? तुजें उत्तर सांगता MPT. म्हजें इन्फॉर्मेशन अशें आहा की 90% एक्सपोर्ट नवा शिवा म्हळ्यार बॉम्बेच्यान जाता. एक्सपोर्ट आनी इम्पोर्ट सगळें फक्त MPTन जाता म्हणटा तो कोळसो सोडून कांयच जायना. सो नुस्तें जायत ना थंय. तूं फटास मारल्या थंय हाजेर रिप्लायान जे नुस्तें म्हणून तो सांगता ते नुस्तें हांगाच्यान वचत ना. फक्त येता तो कोळसो आनी कितें पूण नुस्तें ना. नुस्तें सगळें नवा शिवाच्यान जाता. तुवें रिप्लाय. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान बेरेस्तारा पंचायत वेंचणुकेत OBC आरक्षणाक आव्हान दिवन याचिका दाखल करून ताचेर आपलो निर्णय राखून दवरला. वेंचणुकेची स्थगिती केल्ली जाल्यार वेंचणुकेची प्रक्रिया अडकून उरतली. आतां वेंचणुकेची सगळी प्रक्रिया सुरू जाल्या. ते खातीर उच्च न्यायालयान वेंचणुके विशीं मदीं पडपाक जायना अशी मागणी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान केल्या. आर्ग्युमेंट कंप्लीट जाले. आज एडमिशनाचे आर्ग्युमेंट कंप्लीट जाले इंटरिम रिलीफाचे. हायकोर्टान पिटिशन एडमीट केले पण इंटरिम रिलीफाचेर ऑर्डर रिजर्व केल्या. ती ऑर्डर म्हाका दिसता बेगीनूच येतली. आज जावं फाल्यां मेरेन ती ऑर्डर येतली अशी म्हजो अंदाज आसा. आनी आमी हायकोर्टाक दाखोवन दिलें की रिजर्वेशन OBCक लागून जे केलां ते सारके ट्रिपल टेस्ट सॅटिस्फाय करून सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जे प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्टान दाखोवन दिल्या त्या प्रिंसिपलाच्या बेजिसाचेरूच तें रिजर्वेशन केलां अशें आमी सुप्रीम कोर्टान दाखोवन दिलें. आनी दुसरी गोश्ट हायकोर्टान दाखोवन दिलें. दुसरी गोश्ट म्हणजे अशें की आतां जर इंटरिम रिलीफ घेवन जर इलेक्शन जर स्टे केलें जाल्यार सगळो इलेक्शन प्रोसेस स्टॉप जातलो. अशें की आतां 7 दीस टायम आसता नॉमिनेशन फायल्स करपाक. त्या 7 दिसाचो टायम ऑलरेडी सुरू जाला आनी 25 तारखेक तो 7 दिसाचो टायम सोंपता. जर रिजर्वेशन चेंज जालें आनी ज्या वॉर्डांनी OBC रिजर्वेशन आसा तें जर जनरल कॅटेगरीचें जालें समज जाल्यार 7 दिसाचो पिरियड तांकां मेळचो ना. हाका लागून इलेक्शन शेड्यूल आसा पळय ते इफेक्ट जातलो. ह्या ग्रावंडाचेरूच इलेक्शनान इंटरफियर कोर्टान करूंक जायना. गोंय ते बेळगांव वचपी चोरला घाट रस्त्याचेर खड्ड्यांचे जाळे विणिल्ल्या वरी परिस्थिती निर्माण जाल्या. हो रस्तो प्रवाशा खातीर धोक्याचो थारला. ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण सारकें करूंक नाशिल्ल्यान बारीक खड्डे आतां पावसान व्हडले जाल्यात. लोकांक ह्या चोरला घाटा वयल्यान बेळगांव वचपाक आतां भंय निर्माण जाला. रस्त्या वयले खड्डे पळोवन लोकांच्यो तकल्यो दुखपाक लागल्यात. ह्या रस्त्यार पळयल्यार एखादो अपघात लेगीत जावपाची शक्यताय आसा. चोरला घाटा वयल्यान बेळगांव वचपाक लागीं आशिल्ल्यान लोक चडशे ह्या महामार्गान प्रवास करतात.
ह्या रस्त्याची अवतिकाय पळोवन प्रवाशाकडल्यान रस्त्याच्या दुरुस्ती खातीर मागणी जावपाक लागल्या. स्थानिक टॅक्सी ड्रायव्हरांक बेरोजगार करपाक सरकार ॲप बेस्ड टॅक्सी हाडपाक सोदता असो आरोप ह्युरी आल्योमाव आनी विजय सरदेसायन केलो. गोवा मायल्सान कितले थळावे ड्रायव्हर आशिल्ले असो प्रश्न करीत गोवा मायल्स सारक्या एग्रिगेटरांक कडल्यान फायदो आसा म्हणून सरकार एग्रिगेटर हाडपाक सोदता असो आरोप केलो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाणें मात स्थानीक टॅक्सी ड्रायव्हर पर्यटकांक लुटतात अशें स्पश्टीकरण दीत सरकाराक एग्रिगेटर हाडचें पडटा आनी सरकार एग्रिगेटर हाडटलोच अशें ठाम मत मांडलें. एक ट्रीप म्हजो एकटो फ्रेंड वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटींतल्यान एअरपोर्टार गेलो. आतां टुरिजम कुशीक दवरया. थ्रू दीस गोवा मायल्स ही पेड अ अमाउंट ऑफ 378 rupees. Against 378 rupees, Speaker sir, the yellow and black taxi was charging him 700 rupees. And the same fare was being charged by the normal taxi of 1,100 rupees. The difference was 3.5 times the rate, Speaker sir. आता हो फायदो कोण आमचो गोंयकार रावपी. हांव भायलो टुरिस्ट उलयतना. आमचो नॉर्मल मनीस इंडस्ट्री चलोवपी तो एअरपोर्टार वेर्णाच्यान वता जाल्यार 378 rupees विजावीज 1,100 rupees. स्पीकर सर आमकां ही सगळ्यांची काळजी जेन्ना करता वी हॅव टू लूक एट द ओवरऑल इकोसिस्टम. जेन्ना 2018 जेन्ना रेजिस्ट्रेशन जालें 2,277 व्हेकल्स हॅड कम अंडर गोवा मायल्स. आज ह्यो सगळ्यो भानगड्यो जाल्या पळय स्पीकर सर वेर आमच्या आमदारांनी शुड हॅव प्रेस द बटन एंड सेट दीस टॉलरन्स कॅनॉट बी दीस इनटॉलरन्स म्हणून. ताजे पेक्षा वी आर ट्रायंग टू टेक अप फॉर समवन एंड एडवोकेट फॉर समवन एट द सेम टायम सेईंग दॅट टुरिजम हॅज टू गो अप. सीएमान सांगला टुरिजम कॅपिटल ऑफ इंडिया गोवा म्हणून. हे करतले जाल्यार असले जायच आनी आमी म्हणलां की एग्रिगेटर येतलेच. एग्रिगेटर येता आसतना सपोर्ट करपाक येतले. टॅक्सी भावांक खावपाक न्हय. टॅक्सी भावांक सपोर्ट करपाकूच एग्रिगेटर येतले. काल तूं उलयला ताजे पयलीं बाब मोविन गुदीन उलयला. तुमी म्हणल्यार आमकां कांय नाका तांचें. तुमी 5% रेवेन्यू कित्याक घेता? तुमकां जर कांय ना एक मिनीट स्पीकर सर. जेन्ना तूं ताजे वयल्यान जोडटा तेन्ना तूं तांकां डिफेंड करतलोच. स्पीकर सर तूं 5% कित्याक घेता? तुका जर तांचे कडेन कांय जोडपाचें ना 5% कित्याक घेता? हे एक प्रश्न. दुसरो प्रश्न असो आहा की हे गोवा मायल्सान कितले गोंयकार आहा? गोंयकार कितले टॅक्सीवाले आहा? सर तो भाशण केल्या उपरांत दिसतले टॅक्सीकारांक वोत तेंचो म्हणजे सर्वीस आन्सर दिवचें. हांव कांयच उलयना. हांव फक्त विचारता 5% तूं कित्याक जोडटा? तूं ताका डिफेंड करतलो. उत्तर एग्रिगेटर आशिल्लो तेन्ना ओला उबर कित्याक येवना? स्पीकर सर जे त्यांनी 5% सांगल्या ते टॅक्सीकारा कडल्यान घेयना. ताजेर जो जीएसटी लायता तो त्या पॅसेंजरा कडल्यान घेता. हांव परत सांगता जाय चेक कर तूं ज्या पद्दतीन स्पीकर सर म्हजो एक प्रश्न आसा. म्हजो एक प्रश्न आसा. सेन्सिटीव इश्यू म्हजो प्रश्न आसा. आमी 5%चेर रिडिस्कस करता सगळ्या वाटा भितर. Is the opposition coming on board if 5% is being discussed? मंत्र्यान प्रश्न विचारप ना. मंत्र्यान उत्तर दिवपाक 5% जो 5% कोणे सांगले? ताणे उत्तरान सांगले. तो 5% इश्यू न्ही. तुम्ही प्रश्न विचारला त्याचे राजकारण करू नकात म्हणून सांग. राजकारण कितें? राजकारण करिना आमी. वी आर प्रोटेक्टिंग क्लियर फॉर इन दिस बिझनेस. स्पीकर सर सरळ सांगता प्रोटेक्शन शुड बी गिवन टू द गोवन्स हू आर इन दिस बिझनेस फॉर मेनी इयर्स. दिस इज द ओनली इंडस्ट्री व्हिच इज रिमेनिंग. क्वेश्चन असो उलयता की आमकां पडिल्लेच ना. आमी म्हणटा गोंयकार भाव. स्पीकर सर बरें करचे आमी कांयच म्हणना. स्पीकर सर जे बॅकडोर एंट्री करून जे हाडलेले बॅकडोर एंट्री करून जे हाडलेले ते स्पीकर सर आज बॅकडोर एंट्री करून हाडलेले आमी ना तेतून आमी ना. क्वेश्चन कालो सरेरा. गोंयांत 10 ऑगस्टाक पंचायत वेंचणूक जावपाची आसा. देखून वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान उमेदवारी अर्ज भरपाची प्रक्रिया चालू आसा. 18 जुलयाच्यान पंचायत अर्ज भरपाक सुरवात जाल्या. 25 जुलय हो उमेदवारी अर्ज भरपाचो निमाणो दीस.
उमेदवारी अर्ज भरपाची मुजत सोंपपाक कांय दिसूच शिल्लक आशिल्ल्यान अर्ज भरपा खातीर उमेदवार गर्दी करपाक लागल्यात। बिरेस्तारा, पेडणे, म्हापशे, कळंगूट, वास्को, दिवचल आनी हेर वाठारांतल्या उमेदवारांनी अर्ज भरपाक गर्दी केली। with the people. Wherever they are now today, they are being oppressed by many ways. The way it is now, no, it was not early days. Was such a beautiful place. We were peacefully living our residential area. Suddenly these norms have been changed, and we are being not at commercial also used to stay, but as a limited and sustainable. Now the way the land's resource is being taken away, and we are being the minority over there. The lands are being mostly occupied by commercial people, and the security what we were having is not. People are being rejected by most of them because they don't have financially support also and influential support. People have left the moral way whenever we have a representative support us. 20 तारखेक सो हे फाटी आमी एक 4 कॅन्डिडेट धरलेले आहा वॉर्ड नंबर 3, 4, 5, 6. आमचो तेच मुद्दो आसा सबका साथ सबका विकास. मोविन बाबाचो सपोर्ट तरी आसाच आमच्या वांगडा, प्लस जनतेचे सपोर्ट आसा. सो होप करता की हे फाटी कोविड महामारीक लागून शेक चलोवप्यांक जाल्ल्या लुकसाणाची भरपाई जावची म्हणून तांकां 1 वर्साची मुजत वाडोवन दितले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. पर्यटनाचो सीझन सुरू जावचे आदीं दर्यावेळे वयल्यो सगळ्यो सुविधा परत एक फावट जाग्यार घालपाक जाय अशें तांणी सांगलें. ह्या सुविधेंत उदक, वीज सर्वेलन्स आनी सेक्युरिटीचोय आस्पाव जातलो. त्या भायर उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या दर्यावेळा खातीर शेकांचे दरेकी 2-2 सॅम्पल मॉडेल तयार करतले हेंवूय तांणी सांगलें. त्या खातीर इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट which takes care of the lives, which takes care of the beach, which takes care of everything surrounding that, including policing. So आमी security force सुद्धा घेवपाचो आनी करपाची जी आतां सुरवात केल्ली आसा. आय थिंक लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन. इफ एवरीथिंग गोज वेल बिफोर सीझन टायम वी शूड बी एबल टू हॅव द इंटिग्रेटेड थिंग इन प्लेस. दुसरे शेकाचे 3 वर्सां खातीर 2 वर्सां कोविडान गेले. आता खूब जाणांची ऑपोजिशनाची तशीच शेकवाल्यांची वेगळ्या वेगळ्या भागातल्या लोकांक आशिल्ले की एक्सटेंशन आमकां 2 वर्सां दिवचे. आमी थारायलां किपींग द सेंटिमेंट्स ऑफ द शेक पीपल that 1 more year of extension to be given to them so that they can earn something out of the losses they have had for the COVID times. So toy support सगळ्या त्या भागाकूय दिल्लो आसा. मॉडेल शेक्स म्हणल्यार मॉडेल स्ट्रेचीस, मॉडेल बीच स्ट्रेचीस which we are doing, which will include a model शेक, how it has to be done. ते मॉडेल शेकाच्यान एक सॅम्पल्स तयार करतले 2 नॉर्थान आनी 2 सावथाक. थंय तयार करून वी विल सी वॉट आर द थिंग्स वी नीड टू डू सो वी आर एबल टू लॉन्च इट द रायट वे. सो वेन वी हॅव अ व्हेरी क्लियर वे. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवेद तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.